रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आदलो फुडारी श्रीकृष्ण परबान इंडिया आघाडीक तेंको दिला। आपूण आरजी सोडूंक ना जाल्यार तांणी आपल्याक पक्षांतल्यान काडून उडयल्ल्याचें श्रीकृष्णान ह्या वेळार सांगलें। मनोज परबाक लागून पक्ष चलना जाल्यार आपल्या सारकिल्या जायत्या तरणाट्यांच्या वावराक लागून आरजी चलता अशें ताचें म्हणणें। सो तुमकां पयलीं म्हणल्यार सगळे हांगा जे उपस्थित आसा इंडिया अलायन्साचे लिडर्स तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी आज जे आमी करपाक सोदताले की एक इंडिया अलायन्साक पूर्णपणे अनकंडिशनल सपोर्ट जो म्हजो दिवपाचो आसलो तो हांवें तुमचे कडेन डिस्कस केले तेन्ना तुमी एक्सेप्ट केले। त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे प्रेजेन्सूय हांगा आसा त्या खातीर परत एकदां देव बरें म्हणटा। तशेंच आमचे हांगा सगळे रिपोर्टर आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज जी मॅसेज हांव दिवपाक सोदता ती सगळे गोंयभर पावतली, ती तुमच्या थ्रू पावतली। सो तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा। सो आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटलीं 2-3 वर्सां इलेक्शन जावचे पयलीं 3 वर्सां हांव कितें आसलो, आमी कितें करताले आनी आमी खंयच्या पार्टी खातीर वावुरताले। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी खातीर तुमी सगळे प्रेस जे हांगा आयज आसा ते पयलीं पासून ह्या रिपोर्टींग फिल्डान आसा। तुमी म्हाका पयलाच आसतलो की आमी खंयच्या लेवलार रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर काम करताले। आमी आरजीन आमचो घाम कश्ट सॅक्रिफायस सगळें करून आमच्या भुरग्यांनी आरजी खातीर काम केलें। तरी आसतना जो इम्पॅक्ट जालो, जो आफ्टर इलेक्शन ज्यो घटना घडल्यो आनी जो म्हाजेर एलिगेशन्स घातले गेले आनी म्हाजे एलिगेशन्स घालून म्हाका जो तेंच्यांनी मागीर आपल्या पार्ट्यांसून काडलो, परत एकदां सांगता हांवें थोड्या लोकांक हें अजुनूय क्लियर ना आनी म्हाका अजुनूय लोक क्वेश्चन करता की हांवें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी टील डेट हांवें ज्या डेट पर्यंत म्हाका काडूं ना तो पर्यंत हांवें आरजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सोडून आसली। म्हाका रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीनसून तेंच्यांनी काडलेलो आसा। पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब आसा ह्या टायमा खातीर ताणें काडलेलो आसा आनी ताणें एलिगेशनूय घातलें आसा। तुमच्या प्रेस मिडिया फुडानूय तेणी सांगलेलें आसा की एंटी पार्टी एक्टिविटी हांवें केल्ली खंय त्या खातीर म्हाका पार्टींतलो काडलेलो खंय तेंच्यांनी। सो म्हाजो अनकंडिशनल सपोर्ट आसा। हांवें म्हाजे कांयच टर्म्स एंड कंडिशन ना, डिमांड ना, कांय ना। म्हाजो अनकंडिशनल सपोर्ट इंडिया अलायन्साक ह्याच खातीर कित्याक पयले फावट आमकां गोंयान अशें दिसून येयलां की आमी सगळे पयलीं पळयताले की हांगा एक पार्टी रावता, थंय एक पार्टी रावता आनी सगळे रावता। मयाचें तुमी राजकारण पळयता हेंच जालें की खूब कॅन्डिडेट रावल्या कारणान 17,000 वोट मयाची बीजेपी अगेन्स्ट आसा पण कॅन्डिडेट निवडून येयलो बीजेपीचो। सो हें परत केन्ना तरी जावपाक जायना। ह्या इलेक्शनाक आमचें फ्युचर फुडें कितें आसतलें आमकां खबर ना, पण ह्या इलेक्शनाक इंडिया अलायन्साक म्हजो अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी आमचें कितें करपाक जाय, आमी ह्या 2 दिसांक कितें वावुरपाक जाय जें आमी 100% आमचे भुरगे इंडिया अलायन्सा खातीर वावुरतले आनी आमचे वोट्स जे आसा आनी सपोर्ट जो आसा तो इंडिया अलायन्सा बरोबरच आसतलो। आनी तितून अशें कांय ना की ती मनोज परबाच्या नांवाचेर हांगा पार्टी जाल्या। ही आनी एक तुमकां सांगता, जर हांवें अजून पर्यंत उलोवंक नासलो आरजीच्या अगेन्स्ट ते कित्या खातीर जाल्यार म्हाजे सारके कितलेशेच भुरगे डेडिकेटेडली आरजी खातीर काम करता म्हणून आरजी अजून पर्यंत टिकल्या। मनोज परबा खातीर न्हू, कित्याक मनोज परब फोंडान घालपाक केन्नाय रेडी आसा तांकां।